घर घर नळ आसा पूण उदक ना अशी परिस्थिती सध्या सांतांद्रे मतदारसंघात निर्माण जाल्या। फाटल्या 8 दिसां सावन उदक नाशिल्ल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या अध्यक्षतायेखाला सांतांद्रेच्या भाटी, गोवा वेल्ला, पाले, कुडका, आक्षी, मंडूर, नेवराच्या थळाव्या लोकांनी सोमारा भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चो व्हेलो। ह्या वेळार सांतांद्रेचे उदका पुरवणीचो प्रश्न 8 दिसां भितर सुटावो करता अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थळाव्यांक दिलां। जोडण ते पणजी मार्गाचेर सुरू करपा खातीर हाडिल्ली सोलर फेरी बोट सध्या दवो हत्ती जाला। ह्या मार्गाचेर फेरी सेवेचो चड उपेग जाता, मात सध्या ही सोलर फेरी फक्त शोपीस कशी हाडून दवरल्या। सरकारी तिजोरेक खार घालून फेरी बोट हाडली खरी, मात तिचो फुडार कितें अशी जाप सध्या सरकारा कडेन लेगीत ना। G20 खातीर मिरामार ते दिवजा सर्कल मेरेन रस्तो दुरुस्तीच्या कामाक सुरवात जाल्या। ताका लागून मुख्य रस्त्यावेल्यान जावपी येरादारी मार्गान बदल केल्ल्यान सांतिनेज मसणभूंय ते चर्ची मेरेन येरादारी आडखून पडिल्ली। येरादारीची कोयणी जाल्ल्यान लोकांक सुमार वरभर तरी आडखून उरचें पडलें। पुराय रस्तो दुल्लान माखला। सगळ्यो गाडयो सांतिनेज रस्त्यावेल्यान पासार जाल्ल्यान दोनूय वटेनची येरादारी आडखून उरता। म्हाळशेक नमन करून अंत्रुज म्हालांतल्या शिगम्याक सुरवात जाल्या। घुमचे गटर घुम आनी ओस्सय ओस्सयच्या गजरान फोंडे म्हाल घुमघुमपाक लागला। अंत्रुज म्हालांतलो शिगमो गोंयभर फामाद आसा। गोंयभरच्यान लोक हो शिगमो पळोवपाक येतात। देवी म्हाळशेक नमन घालपा वेळार मंत्री रवी नायक, गोविंद गावडे उपस्थित आशिल्ले। म्हापशां झेवियर्स कॉलेजी कडेन रस्तो खणून दवरला। हाका लागून थंय यो वच करपी लोकांक बरोच त्रास जाता आनी लागींच महाविद्यालय आशिल्ल्यान येरादारीची खूब कोयणी लेगीत जाता। रस्तो खणून दवरिल्ल्या कारणान अपघात घडपाची शक्यताय आसा। रस्तो खणिल्ल्यान लोकांक टर्न घेवन दुसऱ्या दिकेन वचचें पडटा। ह्या रस्त्याच्या कामाची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या।
मंगळारा जावपी धुळवटी खातीर म्हापशेचो बाजार विविध रंगांनी भरला. तशेंच पिचकाऱ्यो, मुखवटे, तोपयो, धाकटे बोमाडे हांकांय व्हड्या प्रमाणात मागणी आशिल्ल्यान ह्यो वस्तूय बाजारांत व्हड्या प्रमाणात उपलब्ध आसात. रासायनिक रंग जीवाक माल पडिल्ल्यान लोक सैमीक रंगाक चड महत्व दितात. ताका लागून होळये वेळार चडशे लोक सैमीक रंग विकते घेतात. रासायनिक रंग मार्केटात 120 रुपया किलो दरान विकतात, जाल्यार सैमीक रंग 600 रुपया किलो दरान विकपाक दवरल्यात. रंगा प्रमाण पिचकारेक लेगीत चड खप आशिल्ल्यान 50 रुपया पासून 300 रुपया मेरेन ती विकतात. हे सगळे होळयेचे सामान घेवपाक लोकांची गर्दी दिश्टी पडटा. कोलवाडच्या सेंट्रल झिलीची सेप्टीक टँक फूल जाल्ल्यान तातूंतल्यान घाणयारें उदक भायर व्हांवपाक लागलां. हाका लागून थंयचो वाठार बुरसो जाला. बुरशेपणा खातीर जळारां जाल्यात. सेप्टीक टँक बेगोबेग खाली करून नितळ करपाची गरज आसा. मात जेलीच्या प्रशासनान ह्या विशया कडेन गंभीर्यान पळयल्ले दिश्टी पडना. तशेंच हळशिकावणो वास पातळिल्ल्यान थंय यो वच करपी मनशां विटपाक लागल्यात. ट्वेंटी-थर्ड कॉमनवेल्थ कॉन्फरन्साचे उक्तावण सोमारा केंद्रीय कायदो मंत्री किरण रिजिजू हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या परिशदेंत संवसारभरांतल्या कायदे तज्ञांनी वांटो घेतिल्लो. परिशदेंत कॉर्पोरेट, कौटुंबीक, सिव्हील, गुन्हो तशेंच प्रशासकीय पावंड्यावयल्या कायद्या विशीं चर्चा जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. दिवचल पंचक्रोशीत कदंब येरादारी कर्मचारी संघा वतीन निवृत्त कर्मचाऱ्यांचो सत्कार केलो. असनोडे कदंब अस्थानक सभाघरांत आयोजित कार्यावळीत कदंबाचे अधिकारी महेंद्र पेडणेकर, संकेत मांद्रेकर, देवी प्रसाद भट, कदंब महामंडळाचे आदले संचालक हरीश सोंडकर आणि हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. सहाय्यक येरादारी निरीक्षक उदय मालवणकार, ड्रायव्हर गोविंद गाडी आणि देवीदास मांद्रेकर ह्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचो मानेस्तांच्या हस्तुकीं सत्कार जालो. आयच्या काळांत बायलां सगळ्या मळार फुडें आसून तांकां योग्य माची मेळप म्हत्वाचें अशें मत वाळपयचे आमदार देविया राणे हिणें उक्तायलां. आधुनीक युगांत बायलांनी स्वताची बरी प्रगती केल्या अशेंय तिणें म्हणलें. संवसारीक बायल दिसाच्या फाटभुंयेर वाळपय खासा बायक रॅलीचें आयोजन केल्लें. ह्या रॅलीच्या उक्तावणा वेळार ती उलयताली. ह्या वेळार बायलांनी गुलाबी रंगाचे कपडे घालून ह्या बायक रॅलींत व्हडा उमेदीन वांटो घेतिल्लो.
गोंयच्या दर एका फार्मसीन जेनेरिक वखदांचो कावंटर उक्तो करपाची सक्ती करतले, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. सर्वसामान्य गोंयकारांक वखदांचे दर परवडनात, ताका लागून तांकां परवडपी दरान वखदां मेळची हे खातीर जेनेरिक मेडिसीन कावंटर उक्तो करपाचो विचार चल्ला अशें विश्वजितान ह्या वेळार कळीत केलें. गोंयची कोंकणी तशेंच पोरणी मराठी फिल्मां गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांनी पळोवची देखून गोंय मनरिजवण संस्थे वतीन गांवांनी ही फिल्मां दाखोवची अशी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन केल्या अशी माहिती शिवोलचे आमदार दिलायला लोमन गोंय मनरिजवण संस्थेचो ताबो घेतल्या उपरांत दिली. तशेंच हे संस्थे वरवीं गोंयांत जशें आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जाता तेच तरेन गोंयच्या कोंकणी फिल्माचोय महोत्सव करपाचो आमचो विचार आसा अशेंय दिलायलान ह्या वेळार सांगलें. एके वटेन गडे उत्सवाची उमेद फाकिल्ली आसतनाच ह्या उत्सवाच्या तोंडार साळगांवांत उदका खातीर वळवळे काडचे पडल्यात. फाटल्या 3 दिसां सावन साळगांवांत नळाक उदक ना देखून लोकांचे बरेच हाल जाल्यात. नळ सुके पडिल्ल्यान गडे उत्सवांत कितें करचें असो प्रश्न लोक विचारतात. दुसरे वटेन लोक सरकाराच्या नांवान बोटां मोडटात. मंगळाराच्यान गडे उत्सवाक सुरवात जातली. फाटल्या दिसांनी पणजी पुलीस स्टेशना लागसार आशिल्ल्या रस्त्याचेर फोंडकूल पडिल्ल्यान ट्रकाचें चाक फोंडकुलांत अडकून पडिल्लें. ह्या घडणुकेक लागून पुराय येरादारीची कोयणी जाल्ली. उपरांत हे फोंडकूल पुरयल्ले मात आतां तेच जाग्याचेर फोंडकूल पडिल्ल्याचें दिसून आयलां देखून परतून एक फावट अपघात जावपाची शक्यताय आसा. म्हापसा कुचेली साईबाबाच्या देवळा कुशीकची कोमुनिदादची सुवात म्हापशा रवींद्र भवन बांदपा खातीर योग्य आसा अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या. सोमारा मंत्री गावडे हांणी ह्या सुवातीची पळोवणी केली. ह्या वेळार म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा हाजीर आशिल्ले. सुमार 20,000 चौखण मीटर सुवातींत हो प्रकल्प उबारपाचो आसा.
शिवोले मतदारसंघात उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाक ह्या म्हयन्यांत 5.6 MLD प्लांटाचे उक्तावण करतली अशें आश्वासन शिवोलचे आमदार डिलायरा लोबोन दिलां. उदरगतीच्या नदरेन कामां करता आनी दर म्हयन्यात कामाची वळेरी मतदारां मेरेन पावयता अशें डिलायरा लोबोन ह्या वेळार सांगलें. मडगांव नगरपालिका आर्थीक संकश्टांतल्यान वचत आसा. पालिकेची स्थिती सामकी बाबत आसा. ह्या कारणाक पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचो पगार दिवंक मेळना आनी ह्या अवतिकायेक जापसालदार मडगांवचो आमदार आनी कांय नगरसेवक आसात असो आरोप सावीव कुतिनोन केला. तशेंच पालिकेक उत्पन्न हाडपाक शक्य जावप ना हाचे वयल्यान पालिकेक आयिल्लें अपेस दिसून येता अशें मत घनश्याम चिरोडकार हाणें उक्तायलां. मोर्जे वाठारांत उदक ना म्हणून बोवाळ पडला. बायलो कळशे घेवन रस्त्यार आयल्या. मांद्रेचो आमदार जी तारोळकारान खंयच्या एका अभिनेत्रीक आपोवन मोर्जेच्या उदकाचो प्रश्न कित्याक सुटावो केलो ना असो प्रश्न रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेली मनोज परबान केला. शेनवारा कळंगूट रस्त्यांचेर आडवी तिडवी गाडी चलयत तशेंच गाडयेच्या बोनेटार बसून भर वेगान गाडी चलोवपी पर्यटकांचेर कळंगूट पुलिशेन कारवाय करीत तांकां अटक केली. तशेंच तांकां 20,000 रुपयाचो दंड घालो. तांची आल्कोमिटरा वरवीं चांचणी लेगीत ह्या वेळार पुलिशेन केल्या. रस्त्याचे नेम मोडून गाडयो चलोवपी अशे बेशिस्त पर्यटकांचेर वा हेर मनशांचेर कडक कारवाय जातलीच अशें कळंगूट पुलिसेन स्पश्ट केलां. भागाच्या बीच शेकाच्या कामगारांचेर हल्लो करून कळंगूट वाठारांत दहशत निर्माण करपी पर्रा, हडफडे, नागवा आनी खोर्लेच्या तरणाट्यांक कळंगूट पुलिशेन आयतारा अटक केली. हातूंतलो एकलो वयान व्हडलो आसा जाल्यार हेर बाकीच्या 9 जाणांची पिराय उणी आसा. ह्या 9 जाणांक मेर्शेच्या अपना घरांत धाडल्यात.
भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचो पंगड राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर थारायिल्ल्या सुवातांची पळोवणी करपा खातीर गोंयांत आयला। 2 दीस हो पंगड गोंयांत आसतलो। ह्या वेळार नियोजित खेळा मैदानाची पळोवणी करून ते कांय सुचोवण्यो करतले। तांच्या सुचोवणे प्रमाण योग्य ते बदल करतले अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। नॅशनल गेम्स गोंयांत जावच्यो हें गोंयकारांचें सपन आशिल्लें। गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळांक लागून गोंयच्या तरणाट्यांक खेळा मळार उर्बा आनी प्रोत्साहन मेळटलें अशेंय गोविंद गावडेन सांगलें। गोंय हें पर्यटन भोंवडे खातीर वळखतालें, आतां पर्यटन खेळा मळा खातीर वळखतलें अशें भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचो वांगडी अमिताभ शर्मान सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि पणजी ते वास्को जोडपी उदका मार्ग 68चेर ट्वीट करून खोस परगटायल्या। ह्या उदका मार्गाक लागून पणजी ते वास्को फक्त 20 मिनटांनी पावंक शकता। गोंयकारांक तशेंच पर्यटकांक हाचो खूब फायदो जातलो, तशेंच पर्यटनाक उर्बा दिवपाक मजत जातली अशें प्रधानमंत्र्यान म्हणलां। केंद्रीय पर्यटन उदका स्रोत मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या ट्वीट थ्रेडाक रिप्लाय दीत खोस परगटायली। शिगम्याची मिरवणूक राती फक्त 10 मेरेन दवरपाच्या निर्णयाक कुडचडे शिगमोत्सव समितीन विरोध केला। रोमटामेळ कला सादर करपा खातीर तशेंच चित्ररथ दाखोवपाक वेळ लागता। हे सगळें कशें करून वेळ मारून व्हरूंक शकना, ती आमची परंपरा। ताका लागून शिगम्याच्या परेडीत राती 10 मेरेनचे बंधन सरकारान घालचें न्ही, हो वेळ वाडोवन दिवचो अशी मागणी समितीन केल्या। दिसान दीस गरमी वाडपाक लागल्या, तापमानात बदल जायत आसा। दिसाचें तापमान 35 ते 38 डिग्री सेल्सियस आसता। रातच्या वेळार तापमान देंवन 20 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसता। लोकांनी खर वतान वचचें न्ही, तशेंच लोकांनी ह्या दिसांनी चड उदक पिवचें अशें हवामान खात्यान कळीत केलां। कांय लोक गरमेच्या दिसांनी लिंबाचें सरबत, आयस्क्रीम, आडसराचें उदक पिवपाक गर्दी करतना दिश्टी पडटात। G20 परिशदेचे फाटभुंयेर दिवजा सर्कल ते मिरामार मेरेनच्या रस्त्याच्या दुरुस्ती कामाक सुरवात जाल्या। 24 ते 30 मार्चा मेरेन रस्त्याचें काम पुराय करतले अशें रस्त्याच्या कंत्राटदारान कळीत केलां।